नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज हांव करता उकडे तांदळाचे लाडू। या हांवें अर्धा किलो उकडे तांदूळ घेतल्या। तांदूळ आता पयलीं आमकां भाजून घेवपाक जाय। तांदूळ भाजपाक सुरवात करूया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। मिडियम गॅसाचेर आमकां भाजून घेवपाक जाय। तांदूळ भाजता आसतना अशें सतत ढवळत रावपाक जाय। आता आमचे तांदूळ भाजून जाले, पळयात एकदम मस्त भाजप जाल्या। अशें करून भाजून घेवपाक जाय, एक सारखे भाजून घेवपाक जाय। आता हांव गॅस बंद करता। थंड जातकच मिक्सरान ताचे पीठ करता। तुमकां जाय जाल्यार तुमी गिरणींतल्यान पीठ करून हाडल्यार जाता। तांदूळ बरे भाजून जाल्या नंतर मिक्सरान हांवें ताचे पीठ करून घेतले। हे पळयात अशें करून पीठ करून घेतले। एकदम बारीक करूंक ना आणि चड मोठे दवरूंक ना। परफेक्ट जाला। मिक्सरान पीठ करता आसतना थोडे थोडे तांदूळ घालून हांवें पीठ केल्ले। पळयात एकदम परफेक्ट जाला। गाळून घेवपाची सुद्धा गरज ना। तुमकां जर तर अशें दिसता की मिक्सरान वाटता आसतना मोठे उरता जाल्यार तुमी चाळणीन गाळून घेयात आणि परत मिक्सरान पीठ करून घेयात। हे आता सगळे हांव दुसऱ्या आयदनान काढून घेता। आमकां थोडे गोड लागतले। हांवें एक वाटी गोड घेतला। पाव किलो पेक्षा थोडेशे कमी आसा हे। एक वळ्याची सोय कातून घेतल्या, म्हळ्यार अर्दो नाल। आता आमी सुरवात करूया लाडू करपाक। लाडू करपाक गोडाचो आमकां पंक करून घेवपाक जाय। ताज्या खातीर हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांव एक चमचो तूप घालता, प्युअर घी। आता तातून घालुया गोड। तातून हांव घालता 3-4 चमचे उदक। गोड आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। गोडाचो पंक करता आसतना खूप शिजोवन घेवपाक जायना। पंक कडक जालो जाल्यार लाडू खूप घट्ट जाता। पंक करता आसतना मदी मदी अशें पळयत रावपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। पळयात आतां जाड जायत आयला। आता हांव तातून घालता सोय। तातून हांव घालता काजूचे तुकडे। हे सगळे मिक्स करून घेवया। सोय मातशी शिजोवन घेतली म्हणटकच लाडू रोकडे पाड जायना। अशें करून सोय मातशी खतखतोवन घेवपाक जाय, शिजोवन घेवपाक जाय। तातून हांव घालता अर्दो चमचो वेलचीची पावडर। आणि आता हे सगळे शिजून जाले। आता हांव गॅस बंद करता आणि हे पीठ थोडे थोडे करून आमकां घालपाक जाय आणि मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें करून सारखे मिक्स करून घेवपाक जाय। आता सगळे मिक्स करून जाल्यानंतर हांव दुसऱ्या आयदनान काढून घेता। एकदम थंड जावपाक दिवपाक जायना, मातशें गरम आसतनाच लाडू वळून घेवपाक जाय। आता हे लाडवांचे पीठ हांव ताटान काढून घेता। लाडू वळटा आसतना मातशें गरम आसतना वळपाक जाय। पीठ थंड जावपाक दिवपाक जायना। हे पळयात अशें करून वळून घेवपाक जाय। तुमकां जाय जाल्यार ल्हान मोठे केल्यार जाता। अर्द किलो तांदळांक हांवें पाव किलो पेक्षा मातशें कमी गोड घातला। तुमकां गोडसाण चड जाय जाल्यार मातशें गोड चड घातल्यार जाता। अशें थोडे थोडे पीठ घेवपाक जाय आनी लाडू वळपाक जाय। लाडू वळपाक खूब त्रास पडना, रोकडे लाडू वळून जाता। हे लाडू वळपाक खूब सोंपे। पळयात रोकडे वळून जाता लाडू। सायडीतले अशें थंड जाला ते पयलीं काढून घेवपाक जाय आणि अशें मातशें मळून घेवपाक जाय। लाडू वळपाक इजी जाता। हांवें लास्ट लाडू वळ्ळा, तरी पण पळया हाताक सुद्धा पीठ अजिबात चिकटूंक ना। एकदम सोंपे लाडू वळपाक। पळयात तांदळाचे लाडू तयार आसा। हे अर्द किलो तांदूळ हांवें घेतिल्ले, ताजे 35 लाडू जाल्या। खूप रुचीक, टेस्टी, पौष्टिक लाडू। तुम्ही नक्की करून पळयात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात, देव बरे करू।